म्हजी जल्मभूंय मडगांव जाल्यार कर्मभूंय पेडण्यां. पेडणे सावन जेन्ना जेन्ना आपणे वेंचणूक लढयला तेन्ना तेन्ना हांव जिखला. ताका लागून 2027 वर्सा हांव पेडणेचो उमेदवार म्हूण विधानसभा वेंचणूक लढयतलों अशें विधान आदलो उपमुख्यमंत्री बाबू आजगांवकर हाणें व्यक्त केलां. जन्मभूमी मडगांव आशिल्ली आनी काम मडगांव सावन चालू करीत आशिल्ली. हांगा कर्मभूमी म्हणटा ती म्हाजी पेडणे. आनी हे फाटी इलेक्शनाक 27 हांव पेडणे रावतलोच. लोकांचो म्हाका कॉल आसा आनी लोकांचो आशिर्वादूय आसा. आनी जेन्ना आमचे पेडण्याचे जंय कर्म केला त्या पेडण्याचो आशिर्वाद समज आसा त्या देवांचो जाल्यार म्हाका आपयता जाल्यार वचपाचेंच म्हणून आनी म्हाका ते तेको दितले हेजे बद्दल दुबाव. खंयचे हेजेर पार्टीचेर हे करतलो तुमी? हांव पार्टी बद्दल अजून उलयना. पार्टीन हांव BJPनूच आहा अजून. हय. पण हांव रावतलो इलेक्शन.